जेन्ना विजय भाजपाच्या पक्षान आशिल्लो तेन्ना ताणें म्हादय वाचोवपा खातीर कांयच केलें ना आनी आतां जेन्ना तो भाजपान ना तेन्ना तो म्हादयचो विशय घेवन राजकारण तापयता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष मनोज परब हांणी केला. विजय सरदेसाय गोंयच्या हेर विरोधी पक्षा भशेनूच म्हादय वाचोवपाची फक्त फकाणां म्हणटा आनी मात प्रत्यक्षांत कांय करिना अशें मनोजान ह्या वेळार म्हणलां. आयज विजय सरदेसाय फक्त सरकारान ना म्हणून तेजे तोंड चलता, पूण जेन्ना हो भितर आसलो तेन्ना हो 3.96 टीएमसी उदक दिवपाक तो रेडी आसा. 1 टीएमसी इक्वल टू ऑलमोस्ट 28,000 प्लस क्रोर्स लिटर्स ऑफ उदक. इतले उदक जर ते दिवपाक जर तो विक्री म्हणटालो जाल्यार हो विजय सरदेसाय तेन्ना बीजेपी वांगडा मेळून म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक रेडी जाल्लो. जाल्यार हो विजय आयज कित्याक बोबो मारता आनी कित्याक कसले प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता आनी कित्याक बेश्टो हे करता, माकडा वचून उडक्यो मारता. तेणी बंद करचें. जर तो भारत जोडो यात्रा जर काँग्रेसी वांगडा गेल्लो जाल्यार काँग्रेस हांगा बोबो मारून सांगता की हांगा आमी म्हादय आसा ती कर्नाटकाक व्हरतले म्हणून. जाल्यार हो तेच काँग्रेसी मेळून थंयसर भारत जोडो यात्रा कसली करता. ही सगळी सेटिंगां जाल्ल्यात. गोंय विकपाचें पॉलिटिकल नॅशनल पार्टी लेवलाचेर पॉलिटिकल जे पार्टीज आसा तांकां तेंच्यांनी बेनिफीट करपाची ही सगळी नाटकां जाल्ली. हितून बीजेपी, काँग्रेस, आप आणि गोवा फॉरवर्ड या गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडंट काय त्याचे अस्तित्व ना, तेका खंयच्या तरी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीचो हात धरून भारत जोडो हे सगळे तेका करचेच पडटले. सो तेका लागून ते सांगता तशें हो वागता. म्हणून तुम्ही पळयतात ऑपोजिशन लिडराच्या एका सुद्दां तो ऑपोजिशन लिडराक उलोवपाक दिना, तो आपूण उलयता. सो हे सगळे थारलेले आसा, हे सेटिंग जाल्ले आहा. हेंच्यांनी कितले प्रेस कॉन्फरन्स घेवनी, कितेंय करूनी, ह्या काँग्रेसचो म्हादय जागोर जो आसा तो भायर काडपाक आमी तयार आसा. या काँग्रेसची या विजय सरदेसायची नाटकां आसा ती भायर काडपाक आमी तयार आसा. आनी जी आम आदमी पार्टी रिसंटली जी नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी जाल्या तो आपलो बेनिफीट कसो कर्नाटकान पळयता ते भायर काडपाक आमी तयार आसा. आनी हे जर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेच्या कडेन 10% वोट्स आसा, जेचे एक्झिस्टन्स गोंयच्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा, प्रत्येक गांवांत आसा, ती पॉलिटिकल पार्टी ह्या म्हादयचो जो फायट आसा ती फायट फुडें व्हरपाक आमी रेडी आसा.